नमस्कार. हांव आनी अवीत आसात आनी आमचे विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आमचो टीव्ही रिपोर्टर गौरीश आसा. आज जे पळय चर्चा आयली की शेती उत्पादन, कोल, मायनिंग कंपनीचेर आज खूब जाणांनी पोटतिडकीन जाप काडली. अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न घेतलो, कोस्टल ज्या पद्दतीन इरोजन जाला ताजेर विशय घेतलो. आमचो विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आसा गौरीश. गौरीश, आयकूं येता तुका? येस सर. गौरीश, आयच्या दिसाचो मातसो आढावो घे आनी मागीर आमच्यान चर्चा करूं येता. हय सर, आयची दिसाची सुरवात जाली ती पयलो प्रश्न आशिल्लो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर आनी हो सर प्रश्न सर इंटरेस्टिंग आशिल्लो कित्याक मानकुराद जे आंबे आसात ते मानकुराद आंबे खंय तरी गोंयान गोंयकारांक म्हारग पडटात आनीक मानकुराद ही गोंयची आयडेंटिटी. आंब्या भितर मानकुराद गोंयचे आंबे म्हणून एक फामाद अशे आंबे हे, पूण ते गोंयकारांकूच कमी पडटा, तेजी प्रायस सर वाडटा. सो हेका लागून सरकार कितें स्टेप घेता असो सर प्रश्न केदार नायकान केलो. जाल्यार रवी नायकान सर तेजे उत्तर दिलें की एक मानकुराद आंबो रोयतलो, एक मानकुराद आंब्याचे समज सॅपलिंग रोपले, समज एक मानकुराद आंब्याचे रोयतले जाल्यार तेजे फाटल्यान सरकार 600 रुपये दिता अशें सर सांगलें. आनी सीएमान सर अशेंय सांगलेलें आसा की मानकुराद आंब्याची जी GI टॅगिंग आसा ती फायनल स्टेजीचेर पावलेली आसा. तशेंच सर सीएमान आनी एक सांगलें की 1 हेक्टर जमनीचेर समज मानकुराद आंबे रोयतले जाल्यार तेका सबसिडी म्हणून सरकार 2 लाख रुपये दितले. आनीक तेच बरोबर सीएमान अशें म्हटलां की जी आसा तीच शेतां समज सारखी रोयली जाल्यार गोंया खातीर अशी खुबशी खुबशी शेताची पिकां मेळोंक शकतात अशें सर सीएमान उत्तर दिल्लें आसा. हेचो आंकडो म्हणजे हॉर्टिकल्चरान जे आमी फळां बीन जे विकतात, म्हणजे जो एक शेतकारी हॉर्टिकल्चरान विकता आनीक जे त्या पेमेंट घेतात त्या पेमेंटाच्या आंकड्या वयल्यान सीएमान सांगलेलें आसा गोंयान उत्पादन खूब अशें आसा, पूण आसा ते वेवस्थीत रोयले जाल्यार वेवस्थीत अशें गोंयान जाय तितले पीक काडूंक मेळटात. तेजे उपरांत सर रेजनाल्डान एक बरो प्रश्न केलो. रेजनाल्डान सर विचारलें की आमची जे फुडली जनरेशन आसा, फुडली पिळगी आसा, युथ्स आसात, तांकां शेतान हाडपाक लागून म्हणल्यार शेतांक तांकां इंट्रस्ट तेंचो हाडपाक लागून सरकार कितें पावलां करतात. तेन्ना रवी नायकान सर सदां भशेन अशें सांगलें की उमेद तांकां आसपाक जाय, तेंच्यांनी शेतांक देंवपाक जाय, दुसऱ्यांक पळोवन देंवपाक जाय. पूण टॅक्निकल जे कितें सरकार करता तेजेर सर सीएमान उत्तर दिल्लें आसा. सीएमान सर सांगलेलें आसा 8वी 9वी 10वी हांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर ह्या सब्जेक्टान तांकां प्रॅक्टिकल्सूय आसतले. तशेंच 11वी आनी 12वी हांगा एग्रीकल्चर ऑफिशियल सब्जेक्ट्स दिल्ले आसात. 11वी आनी 12वीक आसतले. तशेंच सर 2 वर्सां जालीं ओल्ड गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट जाल्ली आसा. हितून ह्या 2 वर्सांनी एक जी बॅच आसा ती 60 भुरग्यांची एडमिशन घेता अशें सर सीएमान सांगलेलें आसा. सो रेजनाल्डान सर आनी एक प्रश्न केलो की रेट्स ज्यो वाडटात म्हणजे खुबशे अशे म्हारगाय जाता, तितून भितर फार्मराचे प्रॉफिट कशें कितें करतलो. सो तेजेर रवी नायकान आन्सर दिल्लें आसा बेगीन आमी तेंची ज्यो रेट्स आसात त्यो रिवायव करतले. आनी हितून भितर काब्रालान सर आनी एक प्रश्न केलो तो म्हणजे जे कल्टिवेशन आसा, जे झोनल ऑफिसर असतात तांकां तुमी टार्गेट्स बी कशें कितें दितात, म्हणल्यार कल्टिवेशन वाडोवपाक लागून तांकां तुमी टार्गेट्स बी कशें कितें दितात. हितून सर रवी नायकान एक तोखणाय करी सारकी गजाल सांगली. रवी नायकान सर सांगलें प्रत्येक झोनल ऑफिसरा मदीं हय तेणें एक कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आनी हें कॉम्पिटिशन खंय जो कोण कल्टिवेशन वाडयतलो, जो कोण एरिया वाडयतलो ताका 1 लाख रुपया रवी नायक स्वता आपल्या बोल्सांतल्यान दितलो अशें सर तेणी कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. येस सर. हो विशय आसा न्ही, एक मुळान म्हणजे शेती वाडपाक जाय. सगळ्यांचे कोणाचेच हे ना, डावट ना, शेती वाडपाक जाय. पूण सरकार ज्या पद्दतीन प्रयत्न करता ते अर्दकुटे कशे आसता. एक उदाहरण दिता की मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमी एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट केली. एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट जाली, अंदू बॅच पास जाली, BSc एग्री भुरगीं जाली. MSc करपाची गोंयान सोय ना एग्रीकल्चराची, भुरगीं थंयच उरलीं, फुडें वयचीं ना. दुसरें 1 म्हयन्या पयलीं GPSCन कांय जॉब काडले एग्रीकल्चर ऑफिसराचे. ह्या 15 दिसां पयलीं गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान एक जायरात दिली जॉबा खातीर एग्रीकल्चर. हांव फक्त एग्रीकल्चर सांगता. तातूंत तेंच्यांनी एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन कितें म्हटलां, BSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ICAR रिकग्नायज युनिवर्सिटी.
आता गोंयचे जे कॉलेज आसा ते गोवा युनिव्हर्सिटीक एफिलिएटेड आसा ते ICARाक आसूच शकना कित्याक एकाच टायमार तुम्ही 2 एफिलिएशनां घेवंक शकना आयदर UGC ऑर ICAR. UGC एफिलिएटेड आसा तर तातूंत करेक्शन करपाक जाय. ते करेक्शन करपा खातीर आतां गेले 2 म्हयने हेणी करपाचे काय तेणी करपाचे हाचेर पोरखेळ सुरू आसा. दुसरो विशय जो चर्चेक आयल्लो तो एक तुम्ही बातमी आसतले की तुम्ही आयकले की तुमकां कोणी सांगले आसतले की गोंय हे आतां भाजयेच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जालें. स्वयंपूर्ण 1, 2.0 खूब आमी काणयो आयकले. आयज अशें आयले की गोंयान जी भाजी तयार जाता आनी गोंयाक जी भाजी लागता हातूंत 20,000 टनाचो फरक आसा. म्हणजे दररोज बेळगांव कोल्हापूर आनीक खंयच्यान आमकां तितली भाजी हाडची पडटा. हांव म्हणना की तांदूळ पिके आनी तांदूळ खाया पूण निदान भाजये सारकी जी गजाल आसा जे कॅश क्रॉप म्हणटा ते जावपाक जाय. आमी पळयल्लें की जेन्ना मायनींग बंद जाल्लें तेन्ना जायत्या जाग्यांचेर शेती सुरू जाल्ली. म्हणजे हांव साळजिणी नेत्रावळी त्या भागांत भोंवतालो तेन्ना कोबी फुलकोबी टमाटा बी ते लोक लायताले तांचे क्रेट्स भरून ते विकताले. तेव्हा एक लक्षात धरा तुम्ही पहिले दोन्ही मुद्दे सांगले त्या मुद्द्यांचा जर विचार केलो न्ही आमकां संवय जाल्यार सगळे सरकारान करता. आतां पळय गोंयान भितर MSc एग्रीकल्चर ना पूण MSc एग्रीकल्चर जर सुरू केलें म्हणून गोंयचें एग्रीकल्चर वाडटलें वाडचें ना. म्हजो मुद्दो आनी प्रोफेसर जावं वतले हांव तुका सांगता. न्ही म्हजो मुद्दो हांव तुका सांगता म्हजो मुद्दो कितें आसलो सांगता की एग्रीकल्चर जर वाडटले जाल्यार गोंयच्या मातये विशीं गोडवी आसपी मनीस मेळपा जाय. आतां आमी कितें करता सद्या सरकार जायरात काडटा कॅन्डिडेट मेळना म्हणून सांगता परत जायरात काडटा परत कॅन्डिडेट मेळना म्हणटा मागीर तो एक हे करता म्हणजे डॉमेसाईल जो क्लॉज आसा तो शिथील करता. खंयच्यान तरी एग्रीकल्चर ऑफिसर तांकां हांगचे कितें देणें घेणें बरोबर आहा. तूं म्हणटा एग्रीकल्चर ऑफिसर आमी हाडीत आसात आमचे कोर्स सुरू करता आमचे एग्रीकल्चर आज रवी नायकाक आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसराक ताणें अमकें दर एकेरी प्रोडक्शन वाडयलें 1 लाख रुपया बक्षीस दिता म्हणला 1.5 लाख 1 लाख. हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ असो की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सुसज्ज केलें ते चड कर्मचारी हाडले म्हूण प्रोडक्शन वाडना. ही मानसिकता आसची पडटली. आतां मानकुराद जे पळय गोंयान हाडले ते कितें पोर्तुगीज सरकारान हाडिल्ले ना लोकांनी ते हांगच्या जेजुईट जे पळय पाद्री गोंयान आशिल्ले तांणी गोंयान जवळ 100 वयर कलमां हाडली वेगवेगळे तरेची. हांगा वेगळे प्रयोग केले हांगा नवी कलमां लायली. आंब्याची मानकुरादाच्योच कितलेशे जाती आहात. सो हे सगळे जे काम 250 वर्सां पयलीं जाल्लें तें काम फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें. आमचे कडेन आज आंब्याच्यो कितल्यो बागायती आसात काळात सरकारान सांगच्यो पन्नी पयलीं मानकुराद झाडां तितलीं नवी कोण करना कोणाक इंट्रस्ट ना अशे तरेचे बागायती निर्माण करपाक. भाजयेचें तेंच भाजी कोणें रोवप सरकारान कितल्यो सबसिडी दिता हे पयशे लोकांचे ते सबसिडी वायात. म्हाका दिसता लोकां मदल्यान न्ही एक ती जनचळवळ जावन येवची पडटली. आमच्यो ज्यो काही भाज्यो आसात आमची तांदळाची वेगवेगळ्यो जाती आसात सैलायन हॉटेलान जावपी आमचे कडेन तांदळाच्यो जाती 200 वर्सां पयलीं आनी त्यो जाती ना जायत गेल्यात. सो हें सगळी एक मानसिकता आमकां तयार करची पडटली. मानकुराद सगळ्यांक आवडटा पूण तो परवडना इतले पयशे म्हारग. सो लोक आतां अजुनूय आंबो येता पळय देशभरांतल्यान आतां आंबो येता वेगवेगळे तरेचे आंबे मेळत आसता. सो आमचो आंबो जर टिकयतले सरकारान सबसिडी दिवची सरकाराचें कामूय आसा तें. निलेश काब्रालान आयज म्हत्वाचो एक मुद्दो म्हणलो तेचेर हे चर्चा करतना तो म्हणलो तुमी सगळे सबसिडी दिता सगळे आपणाक सगळे मान्य आसा 5 वर्सांची जर आंकडेवारी काडली जाल्यार शेता सकयली जमीन वाडना. हो खूब हुस्क्याची गजाल. म्हणजे सरकारी आंकडेवारी पळय सरकार म्हणटा भाताचें उत्पादन वाडलें वाडलें म्हणटा पूण तेणी दाखोवन दिलें की शेता सकयली जमीन ही वाडना. ही तेंचीच आंकडेवारी म्हणजे सरकारान जी विधानसभेन दिल्ली. म्हाका दिसता सरकाराचो जो फोकस आसा तो एग्रीकल्चर वाडीक तेंच्यांनी दिवपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हणजे कितें लोकांक आतां शेत जर परवडना कित्याची कारणां सोदून तांकां दुसरे खंयचे कॅश क्रॉप जर दिवपाक मेळटले धाकटे हितून तेचेर विचार जावपाक जाय. म्हणजे फक्त भात शेती लावनूच लोकांनी महाराष्ट्रान भितर कृषी क्षेत्रांत भितर क्रांती कित्याक जाली लोकां मदल्यान एक तळमळ निर्माण लोकांनी भातां परत आमचे शेतां परत रिवायव केली फळबागो रिवायव. दुसरें स्वयंपूर्ण आमी म्हणटा न्ही आयज साळगांवचे आमदार केदार नायकान एक विशय काडलो सादो विशय की तो म्हणपाक लागलो पेस्टिसायडाचे शॉप म्हापशान स्टार्ट जावंक जाय. कित्या खातीर
आमच्या शेताक जे पेस्टिसायड बी जे कितें लागता इन्सेक्टिसायड बी ते आमकां बांद्या वचून हाडचें पडटा. म्हणजे ती शॉपाय जर गोंयांत ना, हे बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा. जेन्ना शेत लायता हे परत प्रायव्हेट कोणी तर घालचे पडले, गिरायकच ना तर दुकान कित्याक घालतलो हो एक प्रश्न. तर गौरीश, हय दुसरो मुद्दो. आता दुसरो मुद्दो सर, MPTचो म्हणजे MPA मार्ग पोर्ट ऑथॉरिटी तेंचेर सर आयज क्वेश्चन येयलो. युरी आलेमा जो लिडर ऑफ ओपोजिशन आसा तेणे सर मांडलो, युरी म्हणटा की जिंदाल कंपनी जी आसा तांकां 5 मिलियन टन जो कोळसो आसा तो हँडल करपाक अलाव आसा. पूण फाटली काही वर्सां समज आमी पळयली जाल्यार तो 5 मिलियन टन पेक्षा डबल जाल्लो आसा. जो कोळसो थंय हँडल जाता तो 5 मिलियन टन पेक्षा डबल जाल्लो आसा असो सर युरीचो आरोप आसा. युरीन आनी एक आरोप केलो की पब्लीक हियरींग जे जाल्ल्यो कोळशाच्या अगेन्स्ट जे लोकांनी आपली सुनावणी बी दिल्ल्यो, पब्लीक हियरींग आनी लोकांची जी ऑब्जेक्शन बी आशिल्ली ती कोस्टल झोन ऑथॉरिटीची जी लेटर्स आशिल्ली ती सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक पावपाक जाय आशिल्ली. पूण अजून पर्यंत ती जी लेटर गोंयच्यान जी थंय पावपाक जाय आशिल्ली ती अजून पर्यंत पावलेली ना अशें सर युरी आलेमान आरोप केल्लो आसा. तेजे फाटोफाट सर ग्रीन सेसाचेर बोवाळ जालो. ग्रीन सेसाचेर 2013च्यान जिंदाल आनी अडानी हेणी ग्रीन सेस आसा तो दिल्लोच ना. म्हणजे ग्रीन सेस सरकाराक तेणी दिल्लोच ना. आनीक सुमारे 4,000 कोटीचो स्कॅम, जशें युरी आलेमान फाटल्या दिसांनी म्हटलेले की हो 4,000 कोटीचो स्कॅम, तशें आयजूय म्हटलें. सो हेजेर सगळे जे ओपोजिशन आसा ते खंय तरी वेलान स्पिकरा फुड्यान गेले. आनीक सगळ्यांचो मेन म्हटल्यार 7 आमदारांचो एक सूर आशिल्लो की गोंयान कोळसो नाका. हे कंटिन्युअस ते स्लोगन दिवपाक लागले गोंयान कोळसो नाका म्हणून. तेन्ना खंय तरी सभापतीक हे जे हावज आसा ते 10 मिनटां एडजर्न करचे पडले. गोंयान कोळसो नाका हे जर आंदोलनच आसा, ताजे पडसाद विधानसभेन पडप हें स्वाभावीक आसा. हो कोळसो कित्याक गोंया खातीर येता, गोंयांत ताचो वापर जाता काय कितें, तो फक्त एक ट्रान्झीट सेंटर म्हणून गोंय वापरतात काय कितें, गोंयांत फाल्यां कोळसो स्टोर जातलो, ह्या स्टोर जालो जाल्यार परत प्रदूशण जातलें. म्हणजे आमकां कोळसो नाका, आमकां जर कोळसो जाय तर मदीं आरोप जाल्ले याद आसा तुका, गोंयची बंदरां गोंयची जेटी आहा त्यो ब्रॉड कित्याक करतात काय म्हळ्यार कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक. सो गोंयांत डबल ट्रॅकिंग तोच आरोप चल्ला. आनी एका वर्तमानपत्रांत ताचेर पूर्ण उजवाड घाल्लो. कोळसो ज्या पद्दतीन गोंयच्यान वता तो उक्तो संबंद जे पडत वयता तो पडत वता. लोकांक वेगळे वेगळे दुयेंसां जाल्यात, घराचेर हो सगळें धूळ पडटा, सगळे ते धुळीचे कण सगळे कडेन पडिल्ले आसतात. एक हाचोच रिलेशन हांव इल्लिगल मायनिंगे कडेन व्हरता. इल्लिगल मायनिंगेचेर ऑफिसरां कडेन हांव चर्चा करतालो. तांकां हांवें म्हटलें मायन्स चलता कशी, हांवें म्हटलें हाचेर आमी बेसिकाचेर वयच्या. मायन काडटा, ट्रकान भरता, वे ब्रिजाचेर वयता, ट्रक हें करता, तो मागीर बार्जीन लोड जाता. ताका म्हटल्यार परमीट कोण दिता, तुमीच दिता ट्रान्झिटाचे. त्याच्या बरोबर शिपमेंट जाता, शिपमेंटाक परमिशन कोण दिता, गव्हर्मेंटूच दिता. तुमकां लक्षान येना की इतली एक मर्यादा घातलेली आहा, तेचे वयर आतां मायनींग वचपाक लागल्यार तुमी स्टॉप करपाक जाय. मागीर इल्लिगल मायनींग तुमच्या कन्सेंटा शिवाय, मागीर गव्हर्मेंटाच्या कन्सेंटा शिवाय जायना. तसो आयचो कोळशाचो मुद्दो जर खंयची एक पर्टिक्युलर कंपनीक समजा एक मर्यादा घालून दिल्ली आहा, तर तेच्या पेक्षा जास्त कोळसो येताच कसो, तो उतरून मुळान ते बंदरान घेतात कसो. आनी बंदरान उतरून घेतलो तो घेतलो, बंदराच्या भायर वचपाक ट्रान्झीट परमीट दिता कोण. वेल्यान हे इतले ब्लंडर जावनूय बी ते ग्रीन सेस म्हणनात. कोट्यांनी ती व्हडली गजाल, एक्झॅक्टली ती व्हडली गजाल. म्हणजे एका खंयच्या मनशान समजा लायटीचें बील भरूना, दुसऱ्या म्हयन्याक त्याची लायट 1000 रुपया खातीर कातरता सरकार. आणि 1000 कोटी रुपया येणे असलेल्या कंपन्यांचे कारभार मात्र बंद करिना. हे मायनिंगान हेच जाल्लें न्ही. मायनिंगान पर्रीकारान आरोप केल्लो 35,000 कोटीचो स्कॅम. तो 35,000 वयल्यान बगरून 300 कोटीचेर पावले दिसता, हे पयशे मेळना. सो हाजो अर्थ कितें सांग, सरकाराक ते कर म्हणनात सारकें, पूण राजकीय पक्षांक कर भरतात. दर इलेक्शन आयलें की कोट्यांनी रुपयांचो फंड सगळे व्हडल्यो कंपनी, मायनिंग धरून ते कोल कंपनी राजकीय पक्षांक कारवाय जायना. तेजें कारण हें कारण इतलो मोठो पयसो येता. हांव सदां म्हणटा मायनिंग कंपनी इतले आहात, तांणी गोंयच्या सामाजीक क्षेत्राक कितलो हातभार लागलो काडाक. आनी राजकारण्यांचे पयशे कितें वेगवेगळ्यो संस्था तांकां CSR फंड कितलो दिलो तो काडत. एक आयज आनी उक्ताडाचेर व्हडली गजाल आयली, आनी ती सरकाराच्या उतरांतल्यान आयली
की जो बगल मार्ग जो हायवे वास्कोच्या भायल्यान काडला तो थंयल्या कोस्टल लोकांच्या फायद्या खातीर जालो असो एक कार्यक्रमूय जालो. सेंट्रल मिनिस्टर आयलो, इनॉग्रेशन केलें. आयज ते म्हणपाक लागले ना तो कोळसो व्हरपा खातीर आमी केला, तुमकां तो त्रास जावंक फावना म्हणून. तुमी सरकार रस्ते बांदता, रुंद करता. म्हणजे फाटीं जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाक लोक विरोध करताले, माजोड्ड्या व्हडलें आंदोलन जालें, तेंचेर लोकांक गुन्यांव सुद्दां तेंचेर दाखल केला. पुलिशीन बिचारे वचून येतात, आतां कोर्टान वयतात. तेन्ना ते म्हणटात ना आमी कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग करिना. आयज रस्तो कोळशा खातीर बांदला, हे ऑन रेकॉर्ड. हांवें सदांच आतां मायनिंगाचेर हांव फाटले 25 वर्सां बरयता. तूं जाणा आसतलो मायनिंग पट्ट्यान भितर एक एक्सेस रोड किंवा बगल रोड बांदपाचो सरकार बांदून दितलो. अरे मायनिंग कॉरिडॉर हांवें म्हणलें बाबा मायनिंग कंपनी तुमकां कर दिनात. जेन्ना रॉयल्टी खूब कमी आशिल्ली आनी जवळ जवळ फुकट लिजां मेळटालीं तेन्ना तरी किमान रस्ते तुमी मेंटेन करात, बांदात. नव्यो जेटी तुमी तुमच्या खर्चान उबारात ना. सगळें सरकार हांव म्हणटा तशें इलेक्शन फंड त्यो कंपनी दितात. सो तांचे खातीर पांयघड्यो घालपाची प्रवृत्ती सरकारी काँग्रेसीन तेच केलें. दिगंबर कामतीचेर तेच आरोप जाले आनी ते आरोप करपी कोण आशिल्ले? सेम मनीस आसतले, बीजेपी वाले तेच करतात. पण दिगंबर कामतीन तांकां आतां भितरूच ते शिकयला आसतलें. पूण हे करपा कोल आनी मायनिंग हे 2 विशय आमी हाताळ्ळे. गौरीश? हय सर. मागीर तेजे उपरांत सर एक म्हत्वाची कॉलिंग अटेन्शन येयली ती म्हणजे सर जे सँड इरोजन जे आसा ते सँड इरोजन जे दर्या देगेर जाता ते खंय तरी जे दर्याची जी वेळ आसा ती थंयची रेंव व्हांवून वयता. हें सर प्रकरण केदार नायकान उक्ताडार हाडलें आनी हेचेर जे गोंयचे बिचीस आसा सर कालूच आमी डिस्कस केल्ले ह्या विशयाचेर की गोंयचे जे बिचीस आसा ते ल्हान जायत गेल्यात. आनीक हेचेर सर मायकल लोबोन सर अशें सांगलें की बागा बीच जो आसा ते बागा बिचाचें सँड इरोजन जावन फाटली 1-2 वर्सांक सर अशी 2-3 हे शॅक्स जी आसतात बिचाचेर शॅक आसतात ती बंद करची पडली कित्याक बिचार जागा ना म्हणून. तशेंच कोको बीच जो आसा तो कोको बीच सुद्दां बारीक जाल्लो आसा आनीक थंयची जी रेंव जी वेळ आशिल्ली ती सगळी सर उदकान गेल्ली आसा. हे सर सगळे तेणी सर मांडले. आनीक त्याच बरोबर सर सीएमान हेचेर उत्तर दितना सांगलें की सगळे आमदारांची सजेशन घेवन आनी टेक्नॉलॉजी तशेंच लोकल्सांचे सजेशन घेवन आमी हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडुया म्हणून. आनीक गव्हर्मेंट ह्या प्रकरणात खूब सिरियस आसा आनी गव्हर्मेंट जो गोवा गव्हर्मेंट आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मदतीन तशेंच ज्यो एजन्सीज आसा तेंचे मदतीन हे जे प्रकरण आसा तेजे सोल्युशन काडुया म्हणून सांगलें. आनीक तेजे उपरांत सर आनी एक टॉपीक येयलो तो म्हणजे गोंयान जे एक्सिडेंट्स रोड एक्सिडेंट जे वाडटात त्या प्रकरणाचेर सर गोंयान आतां फाटल्या तेंपार कितले रोड एक्सिडेंट वाडलेले आसात कितें आसा ते सगळे जे युनायटेड ओपोजिशन आसा जे 7 आमदारांनी हे कॉलिंग अटेन्शन घातले तितून युरीन बरे सर आंकडे बीन मांडून दाखयले की कितले कितले रोड एक्सिडेंट कशे कशे गोंयान वाडलेले आसात. खास करून इयर एंडिंगाक कशे रोड एक्सिडेंट वाडटात हे जेर सर डिस्कशन जालें. आनीक तेजेर सर सीएमान ह्या सगळ्यांक एश्युरन्स दिल्लो आसा की हे जे रोड एक्सिडेंट आसा जे फाटले तेंपार आमी पळयलो कोरोना व्हायरस कसो गोंयान येयल्लो आनी डेली कितले डेथ्स जातात ते आमकां आयकोंक येताल्यो तशेंच हे रोड एक्सिडेंट जे आसात ते रोड एक्सिडेंट सुद्दां आतां एवरेज गोंयान 2 जाण दिसाक मरतात अशें सर सीएमान सांगलेलें आसा. आनी सीएम सर एग्री जाल्लो आसा की 50% जे एक्सिडेंट जातात ते एक्सिडेंट खंय तरी पुअर सिग्नल्स जे आसात तेंका लागून आसूं शकता नाजाल्यार जे रस्त्या वयले जे पॉथहोल्स आसात रस्त्यांचे जे आतां तुमी पळयतात वयता थंय सगळे पॉथहोल्स पडलेले आसात हेका लागून 50% रोड एक्सिडेंट जातात हे सर सीएमान मान्य केल्लें आसा. ओके आमी पयलीं रोड एक्सिडेंट घेवया. रोड एक्सिडेंट हो एक सिरियस विशय. गोंयाक रस्त्याच्या बाबतींत किलर स्टेट म्हणटात. गोंयान दर दिसा जर 2 लोक मरतात जाल्यार हें सिरियस रिपरकेशन. आमची एकूण सोसायटी कशी चलता हांव सरकार म्हणत ना रस्त्यार फोणकुलो पडल्यात सायनबोर्ड सारके नात हें सगळें बरोबर पूण आमची मानसिकता कशें तरेन मेन म्हणजे तातूंतले आंकडेवारीन एक सिरियस गजाल अशी आशिल्ली की 50% जे फेटल एक्सिडेंट आसात तातूंतल्यान आयदर सील्ड बेल्ट लावंक नासले नाल्यार हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले. तेच म्हणटा म्हणजे बेजबाबदार पद्दतीन आमी गाडये सगळे चलयतात. दुसरे आज मुख्यमंत्र्यान आनी एक गजाल सांगली की कांय एक्सिडेंटांनी म्हापशान एक एक्सिडंट जालो तातूंत एक पेडेस्ट्रियन मेल्लो की 16 वर्साच्या भुरग्याक बापायन गाडी दिली.
तर मायनरां कडेन गाडी दिवप हो एक प्रश्न मदीं आसा. मदीं हाडिल्लें की तांच्या आवय बापायचेर पालकांचेर कारवाय ना, अजून जाता ती. कारवाय जाता. ती कारवाय आनी जाता. खर जावपाक जाय. बाबा पोलिसांची गस्त वाडपाक जाय. रातचे बाबा कोण 2 व्हिलर्स किंवा 4 व्हिलर कोण चलयता, तांचे कडेन लायसन्स आसा काय कितें, लायसन्स ना जाल्यार कारवाय कितें करतात, हें मातशें इल्लें आतां चड इल्लें सरकारान सिरियसली घेवचें. सिरियसली घेवचें पडटलें. आनी दुसरें म्हणजे कितें की स्पीड लिमीट जे आसता न्ही ते बोर्ड फक्त नांवाकूच आसता. नाही, स्पीड लिमीट कोण पाळना. पाळत ना. आतां न्ही 2 कडेन आमचे ताळगांव 2 कडेन तांणी कॅमेरा बसयला. AI एक युनिव्हर्सिटीच्या रस्त्याचेर बसयला, थंय चलन येता. एक्झॅक्ट. आनी एक सकयल सावयकार हॉस्पिटल जे पळय कन्सल्टींग रूम थंय एक बसयला. थंय लोकांक दिसाक कितलेशे पडटात. म्हाका दिसता अशें तरेचे आतां बसोवचें पडटलें एक. पूण स्पीड लिमिटीक लागूनच अपघात जाता अशें न्ही. रॅश ड्रायव्हिंग वेगवेगळे तरेन जाता. गर्दीच्या जाग्यार फास्ट वतात. ट्युरिस्ट जे पळय गाडी येतात. एक तांच्यांनी एक म्हत्वाचो एक मुद्दो चर्चेन हाडलेलो, पण ते सरकारान करप काय ना हो एक विशय की एक्सिडंट जाल्या उपरांत मनशाचें कितें जाता न्ही हें मातशें गाडी चलयणाऱ्यांक भुरग्यांक तरी दाखयात म्हणून. रस्त्यार एक्सिडंट जाल्या उपरांत कितें जाता, मनशाचो हातपाय मोडल्या उपरांत ताका लायफ कशें काडचें पडटा हें मातशें एक हाड मोडत जाल्यार हाताचे पांयाचे 3 ते 4 म्हयने घरा रावचो पडटा. एक्झॅक्टली. केन्ना केन्ना लायफ लाँग तुका ते सगळे घेवन जगचें पडटा. हें सगळें मातशें आनी कांय जाणांक तर गुन्यांव नासतना हें सगळें ख्यास्त भोगचें पडटा. आतां पेडेस्ट्रियन आसा. पेडेस्ट्रियन आसा. सो आनी एक म्हत्वाचो विशय आज पळय चर्चेक आयलो, तो विशय दर्याची जावपी झीज किंवा दर्यावेळांचेर जावपी आक्रमण. एक 10 वर्सां पयलीं एक क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन आशिल्लो, ताका रिटन आन्सर दिल्ले की 1.25 स्क्वेअर किलोमिटर जमीन गोंयची ना जाली आगवा जाली. ती कित्या खातीर ना जाली असो एक प्रश्न आसलो. आनी तेन्नाचो NIOतलो चीफ सायंटिस्ट डॉक्टर बबन इंगोले कडेन आमी चर्चा केली. अरे म्हटलें अशें कशें जावंक शकता, जमीन व्हांवून कशी वचूंक शकता. तो म्हणलो एक लक्षात घे, कितेंय जर दर्याच्या देगेक एखादी बोट बीड अशी कितें तर बुडली, ती तशी जर उरली जाल्यार ती ल्हारां जी आसा ती ल्हारां बदलतात आनी दुसरी कडली रेंव ती घेवन वयता. सारकें. तो पण तेणी एक दुसरी गजाल सांगली, हांगाची समजा जर इरोजन जालें जाल्यार इट इज डिपॉजिटेड समवेअर एल्स. दुसरी गजाल तुका सांगता तो, तूं जे पळय उल्लेख करता न्ही ते उल्लेख हांव करता. अनिल साळगांवकाराची बोट, तिचें नांव रिवर प्रिन्सेस, ती व्हांवन आयली आनी ती कांदोळे किनाऱ्याचेर लागली. ती थंय म्हयन्याचे म्हयने उरली. सरकार तेन्ना फ्रांसीस सार्दिना असल्या बाबतींत केन्ना कारवाय करपाक नकळो किंवा तो सदांच अशें कारवाय करपाक ती एक मेंटेलिटी आसूं रे बेफिकिरीन. मायनींग कंपन्यांक हात लावपाक सगळीं सरकारां भितात. NIOन ताजेर हें केल्लो, ताका लागून जवळ जवळ 1.5 किलोमिटरचे जो पळय कितें दर्यावेळ आहा, तूं दर्यावेळ कितली म्हारग कितली मौल्यवान तूं जाणा. थंय आज इट्स व्हेरी प्रिसियस. एक सारकी ती ना जाली. ती दर्यावेळी तो कुडकोच ना जालो. आनी आतां तर सी लेवल रायज हाका लागून जंय आतां पळय आज जी करंदाय केले काय आमदारांनी, हें सगळें गोंयभर जावपाचें आहा. आमी ऑलरेडी दर्याचेर आक्रमण केलां. एका अर्थान तूं जेन्ना आक्रमण करता तेन्ना तें उदक खंय तरी फुडल्यान भायर येता. हें सायंटिफीक नॉलेज हें. अशे परिस्थितीन गोंयांत फुडल्या 20 वर्सांत कितें जातलें हें हाजें कल्पना आमच्यान करूं. काय आयलँडा आमचे सकयल उदका सकयल ऑलरेडी सुंदरबनांतली 6 आयलँडा ऑलरेडी उदका सकयल गेली. जगान भितर हो एक मोठो प्रश्न जाला सी लेवल, कारण हिमालय कट्टा, हिमालय इतलो वितळटा, अंटार्क्टिका कट्टा. हें उदक सगळें खंय वतलें? हें उदक सगळें दर्यान येता. दर्या उदक वाडटा. दुसऱ्या अर्थान तापमान जशें वाडलें दर्याचें उदक वाडटा. सो हें उदक वयर येतलें. आनी तांणी सांगलां मुंबय गोंया खातीर फुडल्या 20 वर्सांत धोको आसा. दर्या म्हाका एक क्लाउड अल्वरिसान 15 वर्स पयलीं सांगिल्लें आपल्या चल्याक सांगलां म्हणून हे सगळें मिरामार बी भागांत घर घेनाका म्हणून तें उदका सकयल वचपाचें. सो हें आमकां हो एक जो पळय कितें भिरांत आसा जो विधानसभेन चर्चेक आयला तो कितले तीव्रतेन आयला हें तुमी समजून घेयात. पूण तो ज्या तीव्रतेन खरें पळय जें भिरांकूळ चित्र निर्माण जावपाचें आसा त्या तीव्रतेन येवना. ही तीव्रता खरेंच खरी. सी लेवल रायज वाडटा. आमी दर्यावेळेचेर इतलें प्रेशर घालां. सरकार म्हणटा उपाय घेतलो. उपाय एकच, ट्युरिस्ट पळय तुमी सगळे बीच बेस्ड ट्युरिजम केलां थंयच्यान काडात. पर्यटकाचो कितलो आंकडो दर्यावेळेचेर येतलो हाजेर समतोल राखात. ताजेर चड पेवजो घालपाक दिनाकात. पर्यटक कमी जावपाक जाय. बिचाचेर पर्यटक कमी येवपाक जाय. थंय शॅक्स घालपाक दिनाकात. 5 स्टार हॉटेलांनी ताजेर येदें व्हडलें आक्रमण केलां गोंयच्या दर्यावेळेचेर. तें आडायात. ह्योय दर्यावेळ फकत ट्युरिस्टाक दाखोवपा खातीर न्ही आनी ती फक्त बरी दिसता म्हणून पळोवपा खातीर न्ही. ती गोंयची ढाल.
ती जर आमी दर्यावेळ जर सांबाळ्ळी ना हें उदक वाडून शहरान येतलें. सँड ड्यून सगळे नष्ट करतात. ऑलरेडी नष्ट जाल्ल्यात. हें उदक पणजे सिटीन येवंक शकता कारण न्हंयाक सामक्यो बुट्टी येतली ती सर उदक येतलें. हें एक फुडल्या 20 वर्सांचें चित्र हें कोण तरी आमचे फेसबुकार उरतलें, युट्यूबार उरतलें आनी पळयतले. म्हणून आजच शिटकावणी दिन दिसता विधानसभेन जी चर्चा जाल्या ती चर्चेची आज आमी समारोप करतना हीच शिटकावणी दितात. लोकांनी समजून घेवचें पडटलें, एक जागृताय जावची पडटली आनी लोकांनी एकठांय येवन बीच टुरिजम बंद करात अशे तरेची भुमिका घेवची पडटली. म्हजे बरोबर हांगा आसात अवीत बगळी आनी एक विधानसभा कॉम्प्लेक्सान आमचो गौरीश गांवकार आसा. हांव तुमचे दोगांय जाणांचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.